गांव पंचायतीन आसा आनी हांवें अशें विचार केल्लो आतां कितें जो आमचो कोरगांव गांव आसा हो ऑलरेडी आमी डेवलप करीत आसा जे आयज लोकांक घेवन सगल्यांक एके कडेन येवचें आनी एक टुगेदर जावचें म्हणून आयज आमच्या कोरगांवचे सगल्यांक आपयल्ले तशेंच आयज आमचे हांगासर सरपंच डेप्युटी सरपंच तशेंच झेडपी तशेंच लोक म्हाजे भावन भयण सगळे येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी आपले कितें प्रॉब्लम्स आसा ते जाय आसले म्हाका गांवांनी हेंच्यांनी जे हेंचें लक्ष आहा ना ते म्हाका पळोवंक जाय आसलें जे आयज आमच्या लोकांनी घरांनी निवडून दिल्ले आमचे मेंबर्स तशेंच झेडपी आयज न्यूली इलेक्टेड ही फुडें काम करतली बरें तशेंच आयज पळोवंक जाय आसलें कितें आमचे हे आहा पळय ते मेंबर्स लोकांक पासून पावता वा ना लोकांचे विचार घेवन फुडें सरता वा ना हें म्हाका पळोवंक जाय आसलें ते आयज लोकांचे खुबशे अशे प्रॉब्लम आसले ते बेजीक लोकांक हे आसा रोड ते रोडाक लागून आयज लोकांचे खुबशे प्रॉब्लमां सॉल्व करून सांगला तेंकां आयज फास्ट ते दिता कित्याक ऑलरेडी ते पास जाल्ले आहा ते रोड आयज खणल्या कारण कितें ते केबल इलेक्ट्रीक केबल घालपाक लागून ते आयज रोड खोडलेले आहा ताका लागून ते रोड आयज फास्ट करून दिता म्हणून तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आहा आनी ते आयज फास्ट करूनय दितलो हांव ऑलरेडी ते पास जाल्ले हॉट मिक्सार आनी तांकां डेटी दिल्ल्यो आसा आयज आमच्या वांगडा सगळे आमच्या गव्हर्मेंटाचे एम्प्लॉयज सगळे हांगासर घेवन येयल्लो PWD WID आमच्या बिल्डिंग्स तशेंच आमच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तशें सगळे आयज हांगासर आसलेले तेंच्यांनी तांकां उत्तर दिल्लें आसा अशीच म्हाजी कामां आसतली ते लोकां पासून पावपाची जे आयज लोकांक कितें गरज आहा घरांनी नीड कितें आहा ते पळोवपाचें आनी तांकां ते पावोवपाचें अशे लोकांचे प्रॉब्लम्स आसले एकूच गांवांत थोडेशे उदकाचे प्रॉब्लम आसले ते तांकां सॉल्ट वॉटर येता ते बाल खाजन म्हणून थंयसर ते रिवर आसा आनी थंयसर सॉल्ट वॉटर तांकां येता ते तांकां सांगलें एज फास्ट ते प्रॉब्लम तेंचे सॉल्व करून दिता म्हणून तशेंच लोकांचे आसले ते स्ट्रीट लायट पळय आतां हेज्या पयलीं म्हाका दिसता स्ट्रीट लायट चडश्यो नासलेल्योच ते हांवें खुबशे पोल आयज हांगासर न्यू घालून तांकां तशेंच ट्रान्सफॉर्मरूय न्यू घालून हांगासर खुबशे लोकांचे लोडांक लागून खूब प्रॉब्लम जाताले लोकांचे लायटी तेंचे फ्रिजी चलनासले तशेंच आमचे TV चलनासले आतां त्या लोकांचे हांगासर सगळे प्रॉब्लम हे सॉल्व जाल्ले आसा ट्रान्सफॉर्मर तांकां घातलेले आसा आमच्या स्ट्रीट लायटी घातलेले आसा थोड्याश्योच स्ट्रीट लायटी सांगतालो तो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट सांगतालो कितें 50 इलेक्ट्रीक आमच्या पोलाचे प्रॉब्लम आहा त्यो लायटी ताका लागला हेच फास्ट घालून दी म्हणून म्हणजे हितून दिसता कितें डिवलप खुबशे कोरगांवानूय जाल्ले आसा कित्याक स्ट्रीट लायट 50 गेल्या म्हणजे लोकांनी सगळ्यांनी सांगलेले आहा म्हणजे दिसता सगळ्याक स्ट्रीट लायटूय जाल्ली आसा उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले आसा लोकांचे तशेंच आयज रोडाचे प्रॉब्लम तेंचे सॉल्व करून दिता म्हणून सांगलेले थोडेशे लोकांचे प्रॉब्लम आहा कितें शेतांच्या बद्दल शेतांनी गावे रेडे येतात ताका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आयज हांवें आपोवंक नासलो ताका नॅक्स्ट मिटिंगेक ताका हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय आपयता जे आयज लोकांचे कितें गवे रेडे कितें हें करता ते ऑलरेडी तेंच्यांनी सांगलेले आहा तांकां कितें ते पयशेय मेळटले म्हणून अश्यो खुबश्यो गोश्टी लोकांचे आयकून म्हाका खूब बरें दिसलें कितें लोकांनी मन सोडून सगल्यांनी उलयल्ले जे आपले कितें प्रॉब्लम आहा ते सांगले आनी तेंचे एज फास्ट ते प्रॉब्लम हांव सॉल्व करून दितलो तशेंच आमच्या मेंबरांनी अशेंच बरें काम करचें ZP मेंबर सरपंच आमचो डेप्युटी सरपंच सगल्यांनी बरें काम करचें हांगासर कित्याक लोकांक आमी लागून जिखून येता हांगासर लोकांची समस्या आमी सोडीत जाल्यार आमी फुडें आमकां लोक जिखून हाडटले ताका लागून सगल्यांनी अशेंच बरें काम करचें आनी लोकांक लागून आमी सदांच फुडें रावचें आनी हांव सदांच लोकांक कितें गरज आहा ते लोकांक लागून सदांच फुडें आसतलो आनी लोकांनी अशेंच आपली कितें अपेक्षा आहा ती सांगची आनी तेंची हांव सगल्यांची अपेक्षा पूर्ण करून दितलो इतलेंच सांगता आनी दुसरे आनी पंचायतीनी आनी बाकीचे हेर पंचायतीन जे पळय हे अभियान हांवें स्टार्ट केल्लें आसा एवरी फ्रायडे हांव एवरी पंचायतीन वयतलो म्हाजे 12 पंचायती आहा एक म्युन्सिपालिटी आहा 12 पंचायतींनी विजीट करतलो आनी परतूय मागीर ते हें जातलें कित्याक म्हाका ह्यो फूल हें आसा पळय लोकांचे हें घेवपाचें कित्याक हांवें ऑलरेडी काम केल्लें आसा खंयसर आमचे मेंबर काम करता काम करिना लोक सांगतले कित्याक हांव मेंबराक त्या टायमार उलोवपाक चड दिना लोकांनी सांगपाचें कित्याक थोडे आहा ते मेंबरांक भियानूय बी लोक उलोवंक सोदिनात ताका लागून तें जावचें ना हांव गेलो काय लोकांनी म्हाजे कडेन उलोवन म्हाका सांगचें
ताका लागून म्हाजी विजीट अशीच आसतली आनी हांव लोकांच्या मदें संपर्क रावन लोकांचे कितें प्रॉब्लम आहा ती सॉल्व करून दिता. येस सर, थँक्यू. ही सरपंच म्हटल्यार अख्ख्या कोरगांवचो सरपंच खंयच्या असो वॉर्डात येयले तरी तो म्हाजीच समस्या ही. सो मी रिस्पॉन्सिबल तेका स्वता म्हणटा तसो. आतां खंयच्या एकदां 1 नंबरासून येवन ना 5 नंबरासून 2 नंबरासून वॉर्डासून यो तेका रिस्पॉन्सिबल मीच. सो आतां खंयची समस्या जाली तेची फॉलोअप घेवपाची सुद्दां म्हाजीच काम. जास्तशें आमी फॉलोअप घेता चालू आहा. आतां एक मेन म्हणजे बालकनान उदीक ना आनी लायट, स्ट्रीट लायट आनी रोड हेची फॉलोअप आमी आतां घेवप चालू आहा. आनी येता ते पावसा पयलीं तेंचो एक म्हणजे बालकनांतलो उदकाचो प्रॉब्लम आमी सॉल्व करपाची ट्राय करता. आनी अशेंच आमचें हें काम चालू रावतलें. फुडें येणाऱ्या आतां आमचे 1.5 वर्सान कंप्लीट करपाचो आमचो टार्गेट आहा. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.